पातोळी केक चा करून दी म्हणल्यार दिलेलं ना म्हण सांगू न्हू हांव एका हॉटेलाक वचूंक ना चा पिंग येयलें खंयच्या हॉटेलान तूं चा पिल्ल्यार बरें एक घरकड चा पिल्ला म्हण कितें जायना न्हय मा कितें हांव येता. हें कसं काय येता म्हण सांगून चमकली मात्र खंय वता कसं करता म्हण सांगिना कसन करत घे बा तें एक व्हड्डच तिके माय आमगेल घरकड आईल मागीर सै हिगेले बिहेवियर चेंज जावंक नव्हता ती तसल कसन सांगत की हिगेल मत्यांत कसन भरत की देवाक गोतू. हां हेंची की म्हणटा ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಮೈ सांगता आशिल्ली एक ब्युटी सलून आसा थंय वचून यो म्हणून पळयता भितर वचून. हो थंडाक कसन पुरा लावका पळया हांव हें कसन लायलें ना आज वरेक लिपस्टिक दोळ्याक हांव वरें हें पुरा लावंक गेलो आतां कशी जावन येता म्हण तुमी पळया ती. हां माय येत तुमकां कसन करता हेअर कट आयब्रो फेशियल क्लिनिंग मसाज बॉडी मसाज हेड मसाज कसन करता माये ही पळोवचेची ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ माये म्हण केस मू तिगेल बहिणी जावं की सन्नासतिके माय की म्हणून माय कसन आलोचन करता आसाची तुम कसन करता हेअर स्ट्रायटनिंग जावं करता की कलरिंग करता की सांगा ती आनी आमगेले एक स्पेशल लायक आसा मेक ओवर म्हणून तें करता वा तुमकां तें केल्यार तुमी भारी छंद दिसता माये. म्हाका तें तूं लास्ट एक कशें की म्हणलें मेक ओवर हां तेंचें कर हांव तूं छंद दिसता म्हगेल बामणाक हांव फुल्ली म्हणके हांव कॉलेजा वतना कितलें छंद आशिल्लो गो तसो आतां हांव सान प्रायारीच मानता रेशें दिसता आसा म्हाका कोऱ्याची की छंद करी पळया. हेअर कटिंगाक कितलें जाता तांतू विंगड नमुनस माये बॉब कट स्ट्रेट कट यू कट थ्रेड कट लेयर कट स्टेप कट अशी विंगड आसा तुमकां खंयची कट जावका सिंपल एक स्ट्रेट कट करचे जाल्यार एक 300 रुपया जाता माये. अयो ಮತ್ತೆ केस आमगेलेची काणगेन कट करचे का तुमकां 300 रुपये वा मेगेल बामण कसं कितें हेअर कटिंग म्हणून होता ते 150 रुपये भितर पूरा मसाज के कटिंग के पूरा बोळसुंगेन लानकोंगेन येता ते बालू मम्मक ಮತ್ತೆ ಕೇಸು ನಾನು ಮಯ್ಯ खंय कटिंग करचे तांकां तेन्ना थोडे थोडे येता ಮತ್ತೆ ಕೇಸು ते थोडे इले समदिसना म्हणून फुल लानकोंगेन येता ते तुमकां कोणाकय मेगेल गुर्त मेळटास की हांव तुमकां कशी दिसता आसा म्हण कमेंट सेक्शनांत सांगा ती. हें कोण बा नाका म्हाका खंयचें सामान नाका मुखारची घरा वच इथे मेगेल गुर्त मेळ्ळी वे तुमकां हांव पातोळी सेल्स गर्ल न्हय. इथे हांव कशें दिसता आसा हांव छंद दिसता वा हें पातोळी कशें का बा अशी तयार जावंक आयला इथे हांव छंद दिसतास वा तुमी ते रील्सांत पळयता वा ते बायल मनशां म्हण कितें दिसतास की कसन मरे ती हंग बसल्यार हंग वर आयलो तू हांव कशें दिसता आसा तुका कोण मरे तिथे माती वायट केलेले तांकां काण बडो का त्या नमूने मंतर शें दिसता आशिल्ली ही कशा बा इतली यंग शें दिसतास आतां ही गेले तर हांव उंचे तिगे ल्हान शें दिसतास जाल्यार ही कसं नाही जावं एक नमूने चंद दिसतास. इथे हांव कशें दिसता आसा इथे हांव छंद दिसतास की कसं लेख तू तुगेला अवतार शिकोवन घेतला माते केस पुरो मुखार सोण घेना हेंचे अवतार रे तुमी ते रील्सांत सुचयल्यांक पुरा पळयता बसता ती हांव अशी करून घेवन आयलें छंद दिसना न्हय तुमकां जायत मरे ती तू चंद दिसतास पूर्ण आतां तें काडी ना तुमी म्हाका ए तुकून झेड वरेग एक वर्ड्स तू म्हाका होगळू का तेन्ना मात्र हांवें ड्रेस काडचे तुमी म्हाका सांगता हांव कशी दिसतास म्हूण. कसं नाही ये दकून झड्डू देवा कसन होगळूच्या बायका सांगात वग्गी तुमी सांगले हांव छंद दिसतास म्हणून तुमके एक होगळूचे वर्ड्स वरे ना हांव तितली छंद आस वा राब आलोचन करतास सांगता. ए फॉर ऑसम बी फॉर ब्रेनी सी फॉर क्लेवर मागीर डी फॉर डार्लिंग. हो होय वा हांव डार्लिंग क्लेवर बुदोवंत वा हां आनी मुखारचे सांगात. ई फॉर एलिगंट हां कसं ना एलिफंट वा हांव एलिफंट म्हणके दिसता आस वा एलिफंट नाही मारती हांव सांगिल्लें एलिगंट म्हळ्यार चंद म्हणून. एफ फॉर फेरी जी फॉर जीनियस एच फॉर हिलेरियस एल फॉर लेथार्जिक. हां फेरी के हिलेरियस म्हळ्यार हांव हसयता आसता म्हणून वा जाल्यार ते ಎಲ್ಲಾच म्हाका अर्थ जाय न्ही कसं की म्हाका अलर्जी म्हळ्ळी तुमी
एलर्जी नाही मारत त्या लेथार्जिक लेथार्जिक म्हणारे तुका एक ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನ ನಕ ನಕ ಅಂತಲ್ಲ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಡ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನ ಹಾಂ ತೇನಕ ಮಕ ಮಕ ಎಲ್ಲ ಲೈಟರ್ ಹತ್ತುಕೊಂಡು ವಿಂಗಡ್ ಸಂಗತಿ ಹಾಂ ಜಾಯ್ತು ಮಾರತಿ ಜಾ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲವೇಬಲ್ ಎಮ್ ಫಾರ್ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಓ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ हां कसं ना पी फॉर पेशंट वा हां पेशंट पण कॅस वा पेशंट म्हणारे रोग आयलेल पेशंट नाही का पेशन्स म्हण ताळमे तुका ताळमे असणं त्या सांगितलं हो होई वा हां जायत जायत मुकरसिया क्यू फॉर क्वाइट आर फॉर रिझर्वड एस फॉर कसं ना बा एस फॉर स्मार्ट टी फॉर टॅलेंटेड यू फॉर युनिक वाव थँक्यू हां मस्त स्मार्ट टॅलेंट म्हणून सांगता असत ना मग कळतं असा हां मुखारचे अक्षर सांगत वी फॉर वर्सटाईल डब्ल्यू फॉर कसं ना बा डब्ल्यू फॉर वाईज एक्स फॉर झायलोफोन हां नका झायलोफोन नाही झिनोडॉकियल ते एक्स फॉर कसं म्हण तुम्ही सेनो टॉकेल वा कसं ते एक्स फॉर झेनोडॉकियल कसं नाही झेनोडॉकियल तसं म्हण रे गुर्त नातेला लोट चढ उरलेना म्हणून हे खाली हांव तुका होगळूच्याक सांगता सोच्या तू बद जीवन तशी ना म्हणून म्हाका काय गोतस तुका काय गोतस मात्र कसं करचें एक्स अक्षर दಕ್ಕನು तुका वर्णने करचें तसलं विंगड खंयचें वर्ड ना आमगेल्या आईच्या एपिसोडाची क्वेश्चन कसं म्हणलं रे तुमकां दाव एक्स अक्षर दಕ್ಕನು पातोळी मायक होगळूत असेल खंयचे वर्ड गोतस की इंग्लिशांत गोत असल्यार कमेंट सेक्शनांत आनी 2 दीस भितर घाला ती हां हां आणि मुखारसिया वाई फॉर यंग झेड फॉर झेड दಕ್ಕನು कसं नसा बा हां झेड फॉर झेस्टफुल यंग कळलं जाल्यार इथे जस्ट फुल कसं ते मागीर पोट फुल्ल असतं म्हण मागीर नाही ते जस्ट फुल्ल नाही मराठी जस्ट फुल्ल म्हणारे नवनव्यांची कसं नाही तर शिक्षक तुका एक एंथुसियाझम असं म्हणारे तुका एक नमने कुतूहला आणि तुका इंटरेस्ट असं पळय ताका जस्ट फुल्ल म्हणतात थँक्स इथे मग मस्त खुशी झालं तुम्ही होगळेल पळून झालं रे ती मग कसं ना की तुम्ही एक 2-3 लेटर्स मिस केले म्हणके दिसतास मग हांव खंयचे लेटर मिस कर न्ही गो पुरा लेटर कवर केला आता तू सुरवेक हें पुरा काण घेन यो हें पुरा आमगेल संस्कृती न्ही हांव ते रील्स अशींचे म्हाका बोर जाता म्हणून पळोवचें आशिल्लें ते आमगेले संस्कृतीचे ते किरगी घालचे मागीर हात भरून कंकण घालचे मागीर एक बिंदी घालचे तेंचे छंद होय इथे म्हाका वरें हें कसं की सम दिसतना हांव आत्तां वचून त्यांनी लेकीर घालून घेन येता अब्बा पातोळीक हांव 3 लेटर सोडलेले कळलेले ना त्या 3 लेटर खंयचे म्हळ्यार आई जे आनी के हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार आय एम जस्ट किडिंग कसं म्हण तुम्ही काय ना म्हाका कॉल येता सर हांव भायर सरता हे व्हिडिओ मुखांतर हांव एक मेसेज दिवचें इश्ट पावता कसं म्हळ्यार आतांचे चलयो पुराजन म्हण सांगतना हांव केलाव चलयो बिंदी घालची म्हळ्यार एक नमुने ओल्ड कला फॅशन म्हणले कोण ते घालचे ना हातान तो कांकण ते कसं नाही घालना ते आणि जीन्स पॅन्ट घाल्यार वरे ते पॅन्ट केलाव कडे पिंदून आसता हे पुरा आमगेले हिंदू संस्कृती नाही आमगेले हिंदू संस्कृती प्रकार आंग भरून ड्रेस घालून एक चंद बिंदी आणि दवरलेली आणि हाताक कांकण घालचे ताका परत जे एक महत्व आसा ते तुम्ही सगळ्यांना फॉलो करता आणि पेरेंट्स जावन आमी आमगेले चेडवांक एक लायक संस्कार शिकोवका म्हणून हांव तुमकां ह्या मुलाक मागूंक येता आसा तशेंच हांव सांगिलांत कसले चूक केसले रे क्षमापण दिवका म्हणून मागूंक येता आसा हे व्हिडिओ बरी चल्ल्यांक म्हण मात्र नाही चल्ल्यांक वरें सान आसतना चल्ल्या चेडवांक तुमी घरकडेची देवाक नमस्कार करचे जावं संध्या वंदने भजन करचे देवस्थानाक तेन्ना वचून येवचे आणि व्हड्डांक कशी रेस्पेक्ट दिवका चल्ले चेडवांक कशी गौरव दिवका म्हणजे पुरा आमी पेरेंट्स जावन आमी तांकां सान आसतना शिकयले रे मुखार तेंचे संस्कार येता म्हणजे म्हगेलो अभिप्राय आम्ही ह्या व्हिडिओ करचे मुख्य उद्देश कसं म्हळ्यार आता एक रिसेंट जावन
द केरळा स्टोरी म्हणजे एक हिंदी मूवी रिलीज जालेलस तें तुम्ही वरे पळोवन आसचें पुरो म्हूण हांव लेखता. त्या मुवीन तो मन्नाक कंडापटी एक दुःख दवचे तसले एक सीन येता. तें सीन आमी घरकड आयल मागीर वरे आमगेल मनान तुजी गुंता आसता. तें कसन म्हळ्यार तांतू ॲक्ट केलेले एक चेल्ली तिगेले अण्णाक निमगिता. कसन म्हळ्यार अण्णा तूं केदन पळयला रे विंगड धर्माचे ಬಗ್ಗೆ सांगला ಹೊರತು आमगेल धर्माचे ಬಗ್ಗೆ तूं म्हाका सांगिले ना. आमगेल धर्माचे आचार विचार आमगेल धर्म कितले श्रेष्ठ आस ताजे ಬಗ್ಗೆ तूं म्हाका कसने माहिती दिलेल ना म्हूण सांगता. मक्क वरे त्या एक विषय ऐकून मस्त बेजार झालेला असा. हे बदलचे आम्ही सगळ्यांना आलोचन करचित असेल विषय. आम्ही एक दिवस बैसून हाजी ಬಗ್ಗೆ आमगेल चेरडुवांक शिकोका आमगेले हे हिंदू सनातन धर्म कितले श्रेष्ठ असा आणि तू कसकसन आचार विचार आस म्हणून आमगेल चेरडुवांक आम्ही शिकून देऊ का. हाजे एक सान प्रयत्न आम्ही आमगेल कार्टून चॅनला मुखांतर वरे केलेला असा. ते तुम्ही सगळ्यांना पळयला म्हणून हांव लेखता. केला उपर वेळाक आम्ही त्याचे आचरणे कसला कोरका म्हणून वरे सांगितलं असा. कसला म्हळ्यार चेरडू वरे कार्टून पळयताचे तशें करून तांकां हाजी मुखांतर पुणी ते विषय कळो म्हणजे आमगेले एक उद्देश. अशी सांगतना म्हाका अनेक उडग आसले. कसन म्हळ्यार पयर आमी ह्यांची मुवी पळोवचे गेले तेन्ना आमगे लागीं एकली बायल मनीस बैसून आशिल्ली. त्या मुवीक आमी आमगेल गुंडाक वरे ಹೊರಕ जाले. अनिवार्य परिस्थिती आमकां ताका घरकड सोडचेक जायनी. तेदना एकली बायल मनीस हांव म्हणलें तीन म्हाका निमगिले माये हे 6 वर्सां चेरडुवांक पुरो हाडचेक ना म्हूण तुमकां गोत ना तुमी कसला अशी सन चेरडुवांक आपन हाडला म्हूण निमगिली. तेदना तिका मेगेल परिस्थिती विवरसूत तितले टाईम वरे मेगेले नाशिल्ले आनी तें आयकूत तितले पेशन्स वरे तिका नाशिल्ले. तशें करून हांव त्या टायमार कसलें उरलें न्ही. तुम्ही वरे लेखचे पुरो हे मायेन ते सन्न चेरडाक होर नाशिल्ले म्हणून. जाल्यार खंयचे सीन्स तागेल मनाक एफेक्ट जातात की तसले सीन्स आमी ताका पळोवचेक सोणी. मागीर ती लागीं बैसून आशिल्ली. मेगेलोट्टू ते मुवी ಬಗ್ಗೆ डिस्कस करूं सुरू केली. तेदन ती निमगिली माये तुमी इतलें पुरो सांगता ती तुमी तुमगेल चेरडाक कसन शिकयता आसा ती म्हणून. हांव हे विशय कसला सांगले म्हळ्यार तुमकां वरे मनान ते क्वेश्चन येवं नासचे पुरो. तशेंच आमी आमगेल गुंडाक एक सान प्रयत्न दावन ताका घरकडे सांदोरनुची रामायण भगवद्गीते तसल पुरो सांगोसूचे अभ्यास करेसला. तुम्ही हंगे पळयता आसना हे ताणे भगवद्गीते आनी ताजे अर्थ सांगता आसूचे. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗಃ ಶ್ಲೋಕ 1 ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಮ್ಮಕಾ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕೇಳಿದನು, ಓ ಸಂಜಯನೇ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಶ್ಲೋಕ 2 ದೃಷ್ಟಾತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ಯುದ್ಧಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದ ಆಚಾರ್ಯಮಪ ಸಂಗಮ್ಯ राजा वचनमब्रवीत. तुमका कसले इंटरेस्ट असेल जाल्यार तुम्ही हे व्हिडिओ लिंक दिला आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्सान ते क्लिक करून पळोवेत. तांतू ताणे प्रति भगवद्गीतेचे प्रति श्लोकाचे अर्थ वरे सांगिल्लेलो आसा. हे हांव कसले रीती प्रचार करचे सांगचे न्ही. अशींच हे एक विंगड चेरडुवांक वरे हाचे निमित्त प्रेरणे मेळ्ळो म्हणचे खातीर हांव हे दाखयलेलो आसा. अनेक कसन म्हळ्यार ताणें मुखार होडदल मागीर ताकाच एक उडगसागोस्कर हें एक मेमोरीशें आसो म्हूण सांगून आमी ते पुरा विडियोस एक कडेन सेव करता आसा ते. हें एक मुवी पळयल्यार खंडीत आमगेले यंगस्टर्सांक मस्त एक लायक मेसेज मेळटा म्हणजे म्हगेलो अभिप्राय. तशेंच आमी लास्ट विकांतू आमगेल्या एपिसोडांत एक क्वेश्चन निमगेलेलो आसा. तेका सांगल्यार पातोळी मायले प्राय कितले म्हूण सांगून हाजी करेक्ट आन्सर कसन म्हळ्यार 33 इयर्स. हाका करेक्ट आन्सर्स कोण कोण दिला म्हळ्यार शोभिता शेणे, रमा शेणे, प्रमिळा अँड बुद्धिप्रिया, आर्ट धमाका, अंकुश, रेश्मा एम, यशोदा प्रभू, संजय शेणे, शिल्पा शेणे, अक्षता किणे, नयना शानबाग, संजना नायक, नित्यानंद शानबाग, सुखदा प्रभू नायर, समन्वी. तशेंच मानसी एम पै, सुजाता प्रभू, वीणा प्रसाद, ललिता गणेश पै, रश्मी शणय, मंजुळा शणय, कृतिका नायक, कार्तिक बाळगी, विद्या कामत, अश्विक कामत, वैभवी पै, पूर्णिमा भक्ता, श्रेया भंडारकर आणि सौम्या एस. हाका करेक्ट आन्सर दिवचे कोण कोण ट्राय केला की तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. तुमकां आमगेले हे एक सान प्रयत्न लायक जाल्ला म्हणटल्यार एक लायक बटन ओतून आमकां प्रोत्साह करता. तशेंच आनीकय तुमी कोणी
पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे झालं रे आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ती जायत आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओत मिळताची धन्यवाद.